नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकार तुमकां सगळ्यांक बरी सकाळ आवडटा आनी सकाळच्या ह्या मुखेल खबरांक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। सरकार स्थापनेच्या वेळार राज्यपाल आसपाकूच जाय, निवृत्त न्यायाधीश फेर्दिन रिबोलोन उक्तायलें मत। उत्सव सैमाच्या रक्षणाचो उत्सव रानवटी जनावरांच्या सुरक्षिततेचो संवसारीक रानवटी जीव दिसाची समेस्तांक परबी। मोपा जोड रस्त्याचे काम कायदेशीरूच, उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याचे शेतकऱ्यांक स्पश्टीकरण। गोंयचो आनीक एक विद्यार्थी पावलो सुखरूप, मिशन गंगा खाला भारतीय हवाय दलाची प्रभावी मोहीम। सोजालोबो रेस्टॉरंट हल्लो प्रकरणात 19 दुबावितां आड म्हापशें न्यायालयान दाखल केल्ले आरोपपत्र। 28 डिसेंबराचे राती सुमार 80 जाणांच्या गटान केल्लो खोनशी हल्लो। म्हारगायेक लागून किचनाचे बजेट सांबाळपी मध्यमवर्गीय गरिबांक आनी एक धपको, अमुलाचे दरवाडी उपरांत हेरांनी वाडयले दुदाचें मोल। सरकार स्थापनेच्या वेळार राज्यपाल रजेर वचपाक शकना। समजा राज्यपाल रजेर गेलो जाल्यार अशा वेळार ताणें आपलो कार्यकारभार दुसऱ्या राज्यपाला कडेन दिवपाक जाय। सरकार स्थापनेच्या वेळार राज्यपाल आसपाकूच जाय अशें निवृत्त न्यायाधीश फेर्दिन रिबोलोन सांगलें। सरकार स्थापनेत राज्यपालाची भूमिका ह्या विशयाचेर गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक हे खासा कार्यावळीत रिबोलोन राज्यघटना आनी राज्यपालांची भूमिका ह्या विशयाचेर सविस्तर उलोवप केलें। ह्या वेळार आदोगाद क्लियोफाद कुतिनो आनी आदोगाद जयंत मुळगांवकर हांणी म्हत्वाचें उलोवप केलें। गव्हर्नर जर लिव्हेर गेलो, गोंयांत आतां इलेक्शनाचो रिजल्ट 10 तारखेक आसा, 12 मेरेन तुवें म्हणलें तशें 12 मेरेन रिजल्ट येतले, देड मेरेन राजभवनाचेर लोक लेटर घेवन उबे रावतले, पूण गव्हर्नरूच ना। See, I think this cannot happen because it is the most crucial time when he is required. And if at that time he is not there, then he abdicates his responsibility. This cannot happen. And if at all he is going out, then there must be alternate arrangements made. There must be some other governor who should be given charge. जैन बाब तुमकां कितें दिसता? Such a situation जेन्ना गव्हर्नर नसता तेन्ना गव्हर्नर ऑफ फॉर इन्स्टन्स महाराष्ट्रा वूड बी गिवन चार्ज ऑफ द गव्हर्नर ऑफ गोवा फॉर दॅट कॅन बी एक पिक्युलियर सिच्युएशन अशें जर जालें की गव्हर्नरच ना, अशे वेळार तरी लोक कोर्टान वचूंक शकतले। There can be no vacuum in the post of a governor. ओके, If the governor feels he likes to go for a holiday, he is welcome. But then somebody else must occupy that seat. And that always happens. No post of the governor is either filled in by the Chief Justice of the High Court or by the additional, by a governor from some other state holding additional charge. So there can never be any vacancy. Because that the system of government is that the government, he is the fulcrum. yes. So you can't remove the fulcrum and say that we are going to sit, I am going to take a holiday wherever he wants to go or whatever it is. There can be no vacuum. The post will always. Earlier they used to appoint for temporary period chief justices. That of course now they have forgotten. Now basically by and large, because perhaps experience is that chief justices don't listen to them, and by and large some other governor from some other state is appointed. Yes. So there can be no vacuum. Yes. आमच्या पर्यावरण प्रणालीत जनावरां आनी वनस्पतीचें व्हड योगदान आसा। ते शाश्वत विकासाच्या सामान्य सामाजीक, आर्थीक, वैज्ञानीक, शैक्षणिक आनी मानवी हिता खातीर लेगीत योगदान दितात। संवसारीक रानवटी जीव दीस दर वर्सा 3 मार्च दिसा मनयतात। हो रानवटी जनावरांच्या तरेतरेच्या सोबीत प्रकारांचो उत्सव मनोवपी हो एक दीस। ह्या रानवटी जनावरांचें संवर्धन करपा खातीर कांय लोक हालींसारक भोव प्रमाणांत जनजागृताय करता। ह्या दिसा विशीं आमकां चड म्हायती दिवपाक आमच्या वांगडा आसात वायल्ड लायफ एक्टिविस्ट आनी एनिमल रेस्क्युअर बाब चरण देसाय। हॅलो सर, तुमकां संवसारीक रानवटी दिसाची खूब परबीं। आयज संवसारीक रानवटी दीस एक एनिमल रेस्क्युअर म्हणून ह्या दिसा तुमकां कितें सांगिनशें दिसता?
हॅलो हय चरण तशें बाब. पळोवपाक गेल्यार वन्यजीव दीस किंवा ग्लोबल वायल्ड लायफ डे जो आसा तो आमच्या खातीर सदांच एवरी डे वी रेस्क्यू वी कम अक्रॉस वायल्ड लायफ एक्चुअली वी ऑल कम अक्रॉस वायल्ड लायफ एवरी डे बट ह्या एका दिसा म्हाका दिसता की ती सगळी आमकां याद करपाची गरज आसा किंवा तांचो जो कितें आमचो पृथ्वी किंवा ह्युमन रेस जी ऑल डिपेंडंट ऑन दीस वायल्ड लायफ कारण हे वायल्ड लायफ आसा म्हणून आमी आसा सो ताजी याद करपाचो हो दीस ह्युमन वायल्ड लायफ कनेक्शन ह्युमन वायल्ड लायफ इंटरेक्शन हे जे विशय आसा म्हणजे वन्यजीव आणि मनुष्य हांचो संबंध सहवास संघर्ष हाजे सगळ्याचे अभ्यास करपाची किंवा चडांत चड लोकांनी ताजे माहिती घेवपाची गरज आसा सो ह्या निमतान म्हाका तें सांगूशे दिसता. सर हालींसारीक आमी पळयतात रानवटी जनावरां जशें की बिबटो वाघ तरातरांचे सोरोप लोक वस्तुंगेत पावता आनी हालींसारीक हे प्रमाण चड दिसून येता. तुमकां कितें दिसता हाजे फाटलें कारण कितें आसूं येता? हॅलो सर. मेनली 3 रिजन्स आसा. एक म्हणजे पयलीं कितें जातालें हाजे काउंटिंग किंवा हाजे नोटींग खंयच जायनाशिल्लें डॉक्युमेंटेशन खंयच जायनाशिल्लें खंय तरी गांवांत बिबटो येवन गेलो लोक इतले ते घेवन बसनाशिल्ले पूण आतां कशें जाता लोक इतले इनटॉलरंट जाले की लोक रोखडे फॉरेस्टाक फोन करता पेपरान घालता वाघ आयला हें करा धरा सो दॅट इज वन रिजन. नेक्स्ट रिजन इज वन्य प्राणी आमच्या वाठारांत पावना ताजे पयलीं मनुष्य हो तांच्या वाठारांत वन्य प्राण्यांच्या वाठारांत पावलो म्हणजे दोंगरार आसूं जंगलान आसूं न्हंयच्या देगेर आसूं सगळी कडेन आमी घरां बांदली सो कॉल्ड डेव्हलपमेंट केलो तर ताका लागून तांची घरां नश्ट जाली ताका लागून आनी कांय पर्याय ना ताका लागून आमच्या हातून भितर तांचे येवचें पडटा कारण अन्नाची गरज ही प्रत्येक अन्न आनी पाणी आनी आसरो हे 3 गरजो जश्यो मनशाच्यो आसा तश्यो वन्य प्राण्यांच्यो आसा तर तेज्या शोधान ते हांगा पावता. आनी तिसरें मेजर रिजन जे आसा हे ओवरऑल क्लायमेट चेंज तातूंत भितर काही वन्य प्राणी हे एक्सटिंक्ट जातले किंवा काही वन्य प्राण्यांचो नाश जातलो आणि काही वन्य प्राणी जे आसा हांचे पॉप्युलेशन वाडटले अशें सगळे रिसर्चर्स सांगता ताकाय लागून अशें जावपाक लागला म्हणजे तूं जशें म्हणटा की बिबटो सोरोप हे दिसता प्राणी पूण जे बारीक किटक बिटक आसता ते नश्ट जाल्ले आसा काही अशें ही 3 मेन कारणां. देव बरें करूं बाब चरण तुमी आमच्या वांगडा आयले आमकां ह्या विशींची म्हायती दिली देखून दिनवास देव बरें करूं. आतां वळयात फुडल्या खबरांकडे. मोमा विमानतळ जोड रस्त्याचें काम कायदेशीर आनी केंद्रीय कायद्याच्या कक्षांत येता देखून पंचायतीक हे काम आडोवपाचो अधिकार ना. उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान मोपा विमानतळ पिडेस्तांक स्पश्ट शब्दांत सांगलें. वारखंड नागझर पंचायतीचे सरपंच संजय तुळसकरान जिल्लो अधिकाऱ्याचे म्हणणे मोपाच्या शेतकऱ्यांच्या कानार घातले. बुधवारा सांजे मेरेन पंचायतीच्या स्टॉप ऑर्डर नोटीसीक कायदेशीर जाप दितले अशें जिल्लो अधिकाऱ्यान लोकांक सांगिल्ल्याचें सरपंचान सांगलां. मजगती जिल्लो अधिकारी कार्यालया कडल्यान जाप आयल्या उपरांत फुडले निर्णय घेतले अशें थळाव्या लोकांनी सांगलां. जो मोपा एअरपोर्टाक लिंक रोड जाता आणि त्या संबंधात पंचायतीन नोटीस काढलेली आणि नोटीस काढून सुद्धा नोटीस धुडकात काम चालू दवरून एनवायरमेंट कितें डिस्टर्ब केला त्याच्या बद्दल आज आमकां कलेक्टरान एक मिटींग आपोवन ते डिस्कशनाक येयले पण कलेक्टरान आतां आमकां आपोवन त्याच्या बद्दल सांगले की ही आमचे काम आहा ते कायद्याच्या बंधनात आहा सेंट्रल एक्टाच्या बंधनात आहा आमी ते पंचायतीच्या नोटीसी अंतर्गत ते काम बंद करूंक शकना अशें सांगून तेंच्यांनी आमकां आज सांगलेलें आहा म्हणून ते काम स्टॉप जावचें ना आनी त्या नोटीसी बद्दल कितें पत्र व्यवहार आहा म्हणजे कितें लेटर ते आयज आमकां आमच्या पंचायतीक कळयतले अशें तेंच्यांनी सांगून आमकां आयज धाडलें. आतां आमकां कायद्याची बाजू धरून ती चॅलेंज करची पडटली ती कितें तें आतां आमकां कितें पत्र व्यवहार करता ती नोटीस आमी स्क्रुटनी करून तेचेर आमी फुडली एक्शन आमची घेतली. युक्रेनात शिक्षण घेवपी आनीक 2 विद्यार्थी गोंयांत पावले. तातूंत दवर्लीचे रशोल गोम्स आनी कुठ्ठाळेच्या एका भुरग्याचो आस्पाव आसा. वट्ट 5 गोंयकार विद्यार्थी युक्रेनांतल्यान सुरक्षीत गोंयांत पावले. फाटल्या कांय दिसां पासून रशियेन युक्रेना आड झूज सुरू केल्या हातूंत जायते जाणांचे बळी गेले.
दिसान दीस झूज अधिकूच जायत आसा, ताका लागून केंद्र सरकारान युक्रेनात शिकपी भारतीय विद्यार्थ्यांक भारतात हाडपाची मोहीम सुरू केल्या. ह्या मोहिमे खाला जायते भारतीय विद्यार्थी भारतात सुरक्षीत पावल्यात. हातूंत गोंयकार विद्यार्थिनी रुपल गोसावी, रोशल गोम्स आणि हेर 3 जाणांचो आस्पाव आसा. Hi, my name is Rachel Gomes and I'm a student of Zaporozhye State Medical University, Ukraine. So I went to Ukraine about a year back in February last year to study medicine. So I was very passionate about studying medicine and by God's grace it happened, so I traveled. And I came across this agency who texted me after I answered NEET. Then I applied, we contacted to them and through them we went. So everything was fine, everything was normal. I was very happy there. But then this year in 2022 of February, we got to know that there might be a war because there was news all around. So then everybody was thinking like what's going to happen and all. Our friends and all were telling us like be careful, what might happen there. So we were like fine, everything's normal. But then about like after the 15th of February, things were getting intense. And we got to know that Russia is planning for a war. So we decided to leave. Like we were about 7 to 8 of us in our friend circle. So we decided to leave. We went at around 10 o'clock or something in the night. We booked the ticket for the bus and we made it on the spot. सोजालोबो रेस्टॉरंट हल्लो प्रकरणाक एक नवे मोडण आयला. आता पुलिसांच्या गुन्या फाट्याक गजेंद्र सिंह आणि सुनील बोमकार हांचे सयत 19 दुबाविता आड म्हापशें न्यायालयांत आरोपपत्र दाखल केला. 76 साक्षीदारांच्या साक्षी प्रमाण 500 पानांचे आरोपपत्र तयार केला. 28 डिसेंबराचे राती सुमार 80 जाणांच्या गटान हँगओव्हर तशेंच सोजालोबो हांच्या रेस्टॉरंटाचेर खुनशी हल्ले केल्ले. ह्या हल्ल्यांत रेस्टॉरंटाचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाल्ले तशेंच कांय कर्मचारी जखमी जाले. कलंगूट पुलीस स्टेशनान कारवायेंत हलगय केल्ल्यान ह्या प्रकरणा उपरांत क्रायम ब्रांचीन हे प्रकरण दिल्ले. म्हारगायेक लागून किचनाचे बजेट सांबाळपी मध्यमवर्गीय गरिबांक आनीक एक धपको बसतलो. अमूल ब्रँडान कालच्यान 2 रुपयांची दुधाची दरवाड करपाची घोशणा केल्या उपरांत आता हेर दुधाच्या दरांनी वाड जातली. 1 तारखेच्यान ही दरवाड लागू जातली. ताका लागून आता गोवर्धन गोल्ड दुधाचे दर 48 बदला 50 रुपया प्रति लिटर वाडल्या. जाल्यार गोवर्धन फ्रेश दूध 46 वयल्यान 48 रुपया जाला. रशिया युक्रेन युद्ध सेगीत 8व्या दिसा चालूच आसा. रशियेचे युक्रेनीची राजधानी किवाचेर हल्ले करप थांबना. किवच्या मुखेल टेलिव्हिजन टॉवराचेर रशियेन केल्ल्या हवाई हल्ल्यांत 5 जाणांक मरण आयले आणि युक्रेनातले सरकारी टीव्ही प्रसारण ठप्प जाले. तशेंच युक्रेनातले दुसरे शार खार्किवतल्यान थळाव्या सरकारी मुख्यालयाचेर रशिये कडल्यान जाल्ल्या हल्ल्यांत 10 लोकांक मरण आयले. रशियेचे सैनीक आता नागरी वस्तीत येवन हल्ले करत आशिल्ल्या कारणान व्हडा प्रमाणात नागरीक जखमी जायत आसात. अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष जो बायडनाक फोन करून युक्रेनाचो राष्ट्राध्यक्ष विलोदोमीर झेलेन्स्कीन आक्रमक रशियेक बेगोबेग थांबयात अशी विनवणी करीत अमेरिके कडल्यान सैनिकी मजत मागल्या. तशेंच झेलेन्स्कीन युरोपियन संसदेक व्हिडिओ वयल्यान संबोधीत करतना युरोपियन युनियनात युक्रेनाचो सदस्य म्हणून स्वीकार करचो अशी विनवणी केला. युक्रेनाक एकटे सोडचे न्ही अशें ताणें ह्या वेळार म्हटलें. मजगतीं युक्रेनात भारतीय राजदूतवासांचें कार्यालय बंद केलां आनी युद्धाच्या भंयान आतां मेरेन सुमार 8 लाख लोकांनी युक्रेन सोडून दुसऱ्या देशांत आलाशिरो घेतला. लग्नाची सोयरीक जायना म्हणून बापाय वांगडा झगडे काडून केल्ली मारे बडे शिरोडेच्या एका भुरग्याच्या आंगार बरीच उलटाली. राजेशान बापूय गणेशाचेर केल्ल्या हल्ल्यांत बापायक मरण आयले. दोगांय मदीं वादावादी जाली उपरांत लागींच आशिल्ल्या लोखणाचे वाराव काडून बापायच्या तकलेर मारले.
ह्या हल्ल्यात बापूय गणेशाक बरोच मार लागलो. रक्ताच्या लोटान तो जमनीचेर पडलो. जखमी अवस्थेत गणेशाक मडगांवच्या हॉस्पिसियो हॉस्पिटलांत भरती केले. त्या उपरांत बांबोळेच्या गोंय वैजकी महाविद्यालयांत भरती केले, पूण गणेश गांवकर जगपाक शकलो ना. फोंडे पुलिशेन हे प्रकरण खून म्हणून नोंदयला. ह्या प्रकरणात गुन्यांव नोंद करून दुबावित चल्याक अटक केला. बाबूश मोन्सेरात आनी हेरा आड 2008 पणजे पुलीस स्टेशन हल्लो प्रकरणाची सुनावणी 7 मार्च मेरेन फुडें धुकल्ल्या. ह्या प्रकरणांतले कांय आरोपी परदेशांत आसात. ताका लागून अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेरिन पॉल हांणी सुनावणी स्थगीत दवरल्या. फाटल्या 7 वर्सां सावन उच्च न्यायालयांत आडखून पडिल्ले हे केसीन बाबूश मोन्सेरात आनी जेनिफर मोन्सेरात मुख्य आरोपी आसात. CBIन 2014 वर्सा मोन्सेरात आनी हेर 35 जाणां आड आरोपपत्र दाखल केल्ले. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाचे न्यायाधीश मनीष पितळे हांणी कारवाय रद्द करपी अर्ज भायर मारिल्लो. तशेंच आरोप्या आड प्रथम दर्शनी पुरावे आशिल्ल्यान खटलो चालू करून सुनवाय बेगोबेग करपाचो निर्देश दिल्लो. विद्यार्थ्यांनी शाळांच्या प्रत्यक्ष वर्गांत हाजेरी लावपा खातीर तांच्या पालकां कडल्यान संमती पत्र घेवचें न्हय. शिक्षण खात्यान राज्यांतल्या सगळ्याच सरकारी आनी खाजगी शाळांक निर्देश दिल्यात. भोवतेक शाळांनी 21 फेब्रुवारी दिसा पालकां कडल्यान संमती पत्र घेवन विद्यार्थ्यांक प्रत्यक्ष वर्गांत प्रवेश दिल्लो. शाळा वेवस्थापनाची विद्यार्थ्यांची जापसालदारकी घेवपाची तयारी नाशिल्ल्यान जायत्या पालकांनी हुस्को उक्तायल्लो. ते भायर पयली ते 12वी मेरेनच्या प्रत्यक्ष वर्गाक सरकारानूच परवानगी दिल्ली आसतनाय शाळा वेवस्थापनांनी घेतिल्ल्या संमती पत्रा वयल्यान कांय राजकी पक्षांनी सरकाराचेर टिका केल्ली. हाची दखल घेवन शिक्षण खात्यान प्रत्यक्ष वर्ग सुरू जाले उपरांत 9 दिसांनी शाळा वेवस्थापनान पालकां कडल्यान संमती पत्र घेवचें न्हय असो निर्देश जारी केलो. रशिया युक्रेन झूज आनीक कांय दीस सुरू उरल्यार ताचो तिसऱ्या महाझुजांत रुपांतर जातलें. जगांतल्या जायत्या देशां खातीर रशिया म्हत्वाचो देश आसा. फक्त इंधन आनी वायू क्षेत्रांतूच ह्या देशाचें म्हत्व ना, जाल्यार जायत्या कमोडिटीज आनी मिनरल्साच्या बाबतींतूय हो देश म्हत्वाचो आसा. रशियाचेर बंदी घातिल्ल्या देशां मदीं रशियन वस्तूंची पुरवण आनीक उणी जातली आनी दर वाडटले. एके वटेन कोरोना महामारीन भोवतेक देशांची अर्थवेवस्था बाबत जाला. अशा परिस्थितीत रशिया युक्रेन झूज जगभरात म्हारगायेचो दर आतां मेरेनचो उच्चांक गाठतलो अशें मत जाणकारांनी उक्तायलां. पोर्ट लिमीट वाडयिल्ल्यान पारंपारीक नुस्तेकारांचेर हावळ आयला. पयलीं पोर्ट लिमीट 500 मीटर आशिल्लें, आतां हें लिमीट उणें करून 50 मिटराचेर हाडलां. ताका लागून गोंयभर बोवाळ पडला. बुधवारा दक्षिण गोंयच्या नुस्तेकारांनी हाचे आड काणकोणच्या पाळोडे वाठारांत निशेध बसका आयोजीत केली. हे बसकेक रापणकारांचो एकवट थळाव्या नुस्तेकारांनी वांटो घेतिल्लो. हो पोर्ट लिमीट कायदोच रद्द करचो अशी मागणी तांणी केल्या. आयज GCDMन सांगलेलें की पोर्ट लिमिट्स पळय आसा जो एज पर द CZME प्लॅन आख्खो अरेबियन सी अप टू 12 नॉटिकल मायल आनी हाय टायड लायन टू अप टू 500 मिटर्स पळय आसा. सगळे रिवर्स पळय आसा, सगळे वॉटर बॉडीज पळय आसा, ती CR पोर्ट लिमीट म्हणून दाखयलेलो आसा. सो आमी तेन्ना ऑब्जेक्शनां घातलेलें पब्लीक हियरींग पळय जालो, त्या पब्लीक हियरिंगान GCDMन क्लियरली आमकां सांगलेलें की आमी पोर्ट लिमिट्स ऑलरेडी थारयलां मिनिट्स ऑफ द मिटिंगाचेर आनी हो पोर्ट लिमिट्स आमी फाटीं घेतलो म्हणून. तेका लागून जो पळय पब्लीक हियरींग पळय जो फोर्सान पळय जावपाचो आशिल्लो, लोकांक एश्युरन्स मेवले म्हणून आमी पब्लीक हियरींग त्या दिसा रातचे 5 काबार जालें. आयज इतलो व्हडलो धपको आनी घात
हो पयस गोव्हर्मेंटान केला हे गोव्हर्मेंटूय चिंतना की गोव्हर्मेंट हिंगाचो आयज ह्या फॉर दीस केअरलेसनस गोंयान 2 स्टेट जालोलो आसा. एक गोंय स्टेट आनी एक MPA म्हूण स्टेट. म्हणल्यार आयज MPAक गोंयचो कायदो लागचो ना, म्युनिसिपालिटी लागचो ना, म्युनिसिपल ज्युरिडिक्शन लागची ना, पंचायत लागची ना, ह्या TCP रुल्स लागचे ना. म्हणल्यार सरकार हो करता कितें? आयज कोस्टल एरियान मॅक्सिमम पॉप्युलेशन 60% कोस्टल एरियान रावता. मॅक्सिमम लायव्हलीहूडाचो धंदो पळय ह्या कोस्टल एरियान जाता आनी चडांत चड ट्युरिजम पळय जाता हे कोस्टल एरियान, इनलँडान जायना. सो हे सगळे लोक डिस्प्लेस जावपाचे आसा. नुस्तेकार डिस्प्लेस जावपाचे, जे वॉटर स्पोर्ट्स, जे डॉल्फिन, जे शेकवाले, जे हॉटेलां, हे सगळे काबार जावपाचे आसा. आनी हो कित्याक लागून केला? हो सागरमाला प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करपाक. आयज बेतूल सॅटेलायट पोर्ट करपाचें आसा. अशें करून आयज वेर्ना पळय आसा कोल्ड स्टोरेज यार्ड केलेलो आसा. अशें करून आख्खें कोस्ट लायन आनी रिवर लायनान तुमी कोल्ड डंप केलो जाल्यार गोंयचो उदरगत, गोंयचो लायव्हलीहूड, गोंयची इकॉनॉमी आनी गोंयची पर्यावरणां जातलें कितें? सो आमी सरकाराक वॉर्निंग दिता आनी सांगपाक सोदता की जोरी तुमी MPA फाटीं घेयना आनी पोर्ट लिमिट्स CDMPचेर भायर घालना, आमी रस्त्यार येतले. जाय जाल्यार ह्या फाटीं आमी कायदो हातीनूय घेतलो. कित्याक आयज लोकांचे पोटाचे हें आसा, स्टमक. एंड सो इफ दीस इज टेकन फ्रॉम अस वी वील नॉट हॅव एनी परतो कित्याचें डिसिजन घे आनी हे जे पोर्ट लिमिट्स पळय आसा आनी MPA आसा ते फाटीं घेवचे. युक्रेनात आडकून पडिल्ल्या सगळ्या भारतीय विद्यार्थ्यांक जाता तितल्या बेगीन घेवन येयात NSUN मागणी केला. रशिया युक्रेनामदी गैर चालू आशिल्ल्यान कितलेशेच भारतीय विद्यार्थी युक्रेनात आडकून पडल्यात. भारतीय विद्यार्थ्यांक हाडपाची मोहीम उसरा सुरू करून थोड्याच विद्यार्थ्यांक सरकारान भारतात हाडले. देखून NSUN केंद्रान सरकाराचो निषेध केला. Bring back Indian students. 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 Bring back. NSUN Goa are agitating against this incompetence and indifference Modi government over the delay in evacuation of Indian students from Ukraine. तुम्हाला खबर आसतलें जवळ 8 दीस जाले अजून आमचे इंडियेचे स्टुडंट्स थंयच सापडला. आमचे गोंयचे कितलेशे स्टुडंट्स अजून थंय आहा. दे ट्रायंग टू कॉन्टॅक्ट एम्बेसी, पूण एम्बेसीचो थंय कॉन्टॅक्ट जायना. एम्बेसी तांचो फोन कॉल आहा ते उखलना, तांचो फोन डिस्कनेक्ट करता. देर इज नो असिस्टन्स फ्रॉम एम्बेसी. खुबशे स्टुडंट्स हॉस्टेलान अजून लिपून बसलेले आहा आनी एम्बेसी म्हणटा तांकां यू ऑल कम टू द वेस्ट युक्रेन, टू द बॉर्डर्स. भुरगे ईस्ट युक्रेनान आहा, भुरगे इन द कॅपिटल सिटी ऑफ क्यू थंय आसा आनी तांकां ऑन देयर ओन दे आर कॉलिंग देम टू द बॉर्डर्स. इट इज व्हेरी रिस्की फॉर अ स्टुडंट टू कम टू गो ऑन देयर ओन टू द बॉर्डर्स. आनी ह्या सिच्युएशनान विदाउट एनी असिस्टंट भुरगे थंय सापडलेले आहा. सो आमचो डिमांड आसा फ्रॉम दीस इनसेन्सिटीव गव्हर्मेंट टू प्लीज इवॅक्युएट दी स्टुडंट्स एज सून एज पॉसिबल. इलेक्टेड गव्हर्मेंट इट्स अ ड्युटी ऑफ इलेक्टेड गव्हर्मेंट टू डू दीस जॉब. आतां कितें चल्लेलें आहा की PR स्टंट चल्लेलो आहा. थोडे स्टुडंट्सांक हाडटा ते आनी व्हडले PR स्टंट करता. देर आर ऑलमोस्ट 20,000 स्टुडंट्स इन इंडिया इन युक्रेन. MIBP हायस्कुलाची भुरगीं ज्या जाग्यार बशीक उबी रावता थंय शेड घातिल्ली ना. जायते फावट पंचायती कडेन शेड घालपाची मागणी केल्ली पूण कोणेच ही गजाल कानामरान घेवंक नाशिल्ली. हांगसर महामार्ग आशिल्ल्यान देवतेक वेगान गाडयो येतात. फाटल्या दिसांनी वेगान आयिल्ल्यो एक ट्रक डायरेक्ट हॉटेलांत घुशिल्लो. देखून अपघातांची ही माळ थांबची ते खातीर उपाय येवजण करून भुरग्यां खातीर शेड उबारची अशी मागणी जावपाक लागल्या. म्हजें नांव सूरज गरड. म्हजी चली MIBK हायस्कुलान शिकता, 8ठाक आसा. तसोच हांव MIBKचो PTA वायस चेअरमॅन आसा. तुमकां सांगून दिसता तुमी पळयतले आसतले हांगासर कितलींशींच भुरगीं उबीं आसा कितें जंयची बशीक रावल्ली आसा. खुबशा पयसल्या येता आनी हांगा एक लायनीन उबीं आसा भुरगीं.
तुमी फाटल्या दिसांनी पळयतले आसतले की हांगासर एक भरधाव ट्रक आयलो आनी डायरेक्टली हॉटेलान घुसलो. ती जर हे सायडीन येयली जर भुरग्यांक हांगा रिस्क फॅक्टर आसा. कारण आमी पंचायती कडेन खूब फावटी मागलेलें आसा, PTA मागलेलें आसा आनी खूब हांगा सोशल एक्टिविटीजांनी मागलेलें आसा की हांगा एक बस स्टॉप जावचो म्हणून. पूण आनी PWD कडेन मागलेलें आसा आनी PWD आनी पंचायत मेळून हांगासर आमकां एक बस स्टॉप बांदून दिवचो. ही सामकी अत्यंत काळाची गरज आसा. तुमी फाटल्या दिसांनी पळयलें आसतलें की हांगा भुरग्यांक वयरसून सकयल येवपाक फुटपाथ जाय आसली. ती फुटपाथ आतां 80% जाल्ली आसा, एक 10-20% उरलेली आसा. पूण ताका लागून हांव सरकारा कडेन मागता की हांगा एक बरो बस स्टॉप जावचो की जी भुरगीं इश्कोलाच्यान सुटल्यान जर वेवस्थीत रावतली आनी वेवस्थीत ती गाडयेर वयतली. कारण ही नॅशनल हायवे जाल्ल्या कारणान गाडयो इतले फास्ट येता आनी स्लोप असल्या कारणान देंवती असल्या कारणान गाडयो फास्ट येता आनी कितें जायत तें सांगपाक जायना. ताका लागून हांगा अत्यंत काळाची गरज आसा. आमी खूब जाणांनी असो प्रयत्न केल्लो आसा की आमी हांगासर खंयच्यो बऱ्यो बऱ्यो फॅक्टरी आसा तांकां एप्रोच जाल्ले आसा आनी तेंच्यांनी जर जागो क्लियर करून दिता जाल्यार हांगासर बस स्टॉप आमी बांदून दिवपाची तयारी दवरली. पूण इतलीच तयारी जाय पंचायत आनी PWD मेळून हांगा बस स्टॉपाची हें आसपा जाय जेणे करून पालक आसा पळय ते वेवस्थीतपणे आपल्या भुरग्याचे भुरगीं वेवस्थीत घरा पावतली अशें हें धरतलें. कारण ही देंवती असल्या कारणान भुरगीं एकीच कडेन रावता, एक 150-200 भुरगीं हांगा रावतात, ते सायडीन रावता हे सायडीन रावता, दोनी सायडीन रावता. ताका लागून हांव सरकारा कडेन आनी तशें ग्रामपंचायती वाल्यां कडेन सगळ्या कडेन मागता तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी हांव बेगीनच्या बेगीन बस स्टॉप जावचो असो प्रयत्न करचो. फाटले कांय दीस पेडणेच्यान एक वस्तू गायब जावपाक लागल्याचें दिश्टी पडटा. पयलीं म्हटल्यार थळावो आमदार अचकीत पेडणेच्यान मडगांवां वचून वेंचणूक लडयता. ते उपरांत ताणें पेडणे उबारिल्लो 1 कोटी रुपयांचो संडास आतां मोरजे पावलो. पेडणेच्यान हो संडास अचकीत गायब जाल्ल्यान मोठो बोवाळ जालो. पेडणेच्यान गायब जाल्लो हो संडास गेलो तरी खंय असो पेडणेच्या थळाव्या लोकांक प्रश्न पडला. मडगांवात भोवमजली पार्किंग प्रकल्पा प्रमाण मडगांवच्या अत्याधुनीक बस स्टँडाचें काम बुनयादाचो फातर घातल्या उपरांत 11 वर्सांनी लेगीत सुरू जावपाक पावलो ना. अल्ट्रा मॉडर्न ट्रान्सपोर्ट हबाचो बुनयादी फातर 2011 आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हांणी घातिल्लो. ह्या प्रकल्पा खाला सुमार 16 एकर जाग्यात आधुनीक बस स्टँड, एक ल्हानसो मॉल, एक हॉटेल, वेवसायीक जागे खातीर कॉर्पोरेटर ब्लॉक आनी पार्किंग सुविधा आनी हाचे शिवाय हेर सुविधांचो आस्पाव आशिल्लो. पूण मडगांवच्या बस स्टँडाची अवतिकाय पळयत जाल्यार ताचें सुदारण बेगीन जातलें अशें दिसना. पळयात गोमंतक टीव्हीन घेतलेलो हो खासा रिपोर्ट. आमी सध्या मडगांव बस स्टँडाचेर आसात आनी हाची परिस्थिती एकदम बिकट आसा. जसो थोडो नव्या सरकारची वाट पळयतात तसोच हो बस स्टँडूय नव्या सरकारची वाट पळयता. 2011 जेन्ना दिगंबर कामतीचें सरकार आशिल्लें तेन्ना हांगा एक पार्टी बसयल्ली पूण हाचो कांय सुदारणा जाली ना. ताजे नंतर ह्या बस स्टँडा वयल्यान खुबशें उदक व्हांवन गेलें. आतां तर हाची परिस्थिती दिसान दीस बिकट जायत आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव मडगांवच्यान गौरव कळगडेकर. लीग क्षेत्रा भायर पडिल्ल्यान लोखंड खनिजाच्या खणीचे डंप काडून उडोवपाक राज्य सरकार कळाव केल्ल्यान केंद्रीय पर्यावरण, वन आनी हवामान बदल मंत्रालयान हे बाबतींतले तपशील सरकारा कडेन मागल्यात. धारबांदोडेच्या एका रानात 40 वर्सां परस चड दवरिल्लो डंप काडपाक लेगीत अपयश आयलां अशें RECच्या बसके मजगतीं तांकां लक्षात आयलें. पर्यावरण रक्षकांनी हाचे विशीं सरकाराक प्रश्न केला. पळयात पर्यावरण तज्ञ रमेश गांवस हाचे हे विशीं दिल्ली म्हायती. मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंटान फॉरेस्टांतले रिजेक्शन डंप किंवा ओर जो आसा ती व्हरपाची परवानगी 2007 दिली अशें बातमी वाचली. 2007 त्याच्या नंतर परत ती रिवायज केली, 2016 दिली. पहिली गोष्ट म्हणजे कितें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जी आसा ही अशी परवानगी दिवंक शकता काय कितें. कारण कायदो असो आसा मिनरल कन्जर्वेशन डेव्हलपमेंट एक्ट 2017 चो कायदो रूल नियम जो आसा तो 32(1)च्या अंतर्गत मायनींग लिजांतले जे कितें आसा ते सगळे मायनींग लिजानच दवरचे पडटा आनी त्याच्या भायर व्हरपाक जायना आनी तो अप्रूव करून घेवचो पडटा इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्सा कडल्यान. आता मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंजान जी परवानगी दिली त्याच्या खातीर प्रायर इन्क्वायरी
इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स कडेन केल्ली किंवा इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्सान अशा प्रकारचे फॉरेस्टान डंप केला आणि ते 40 वर्सां उरला त्याच्या बद्दल तेचेर कितें कारवाई केली हो मुळात प्रश्न आसा. आणि दुसरं महत्त्वाचें म्हणजे मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट अँड फॉरेस्टान 40 वर्सां ज्या वेळार जंगलान आसा त्या वेळार थंयसरली कितली इकोसिस्टम पावस 40 वर्सां त्या ओरीन खाल्लो, तो रिजेक्शनान खाल्लो जे कितें आसा ते, आणि ते सगळे व्हांवून जंगलान भितर पावले. कितली एरिया त्या डंपान डिस्ट्रॉय केली, तितली इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय केली, कितलो इफेक्ट तो बायोडायवर्सिटीचेर हाडलो. त्याच्यामुळे इम्पॅक्ट असेसमेंट न करता 2007 ताका परवानगी दिवप म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट जे आसा ना तेंच्यांनी खूब मोठो घपलो केल्लो आसा, स्कॅम केल्ले आसा अशें सिद्ध जाता. वास्तवीक 2016 परत ताका रिवायज करून दिवप म्हणजे फॉरेस्टाचो फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट 1980 त्याचें प्युअर वायलेशन, स्पश्टपणे वायलेशन जाल्लें आसा. आणि अशा प्रकारचे वायलेशन मिनिस्ट्रीज करता. त्याच्या नंतर त्यांच्यानी परत त्याच्यासोबत आपली काही कारणां सांगली कित्याक आमी ते करूंक शकले ना. 2007 दिल्यानंतर 2016 पर्यंत तांकां 5 वर्सां गावतात. 5 वर्सांनी ते क्लियर करूंक शकना डंप आसतलो कोणूय. तिसरी गजाल अशी की ते त्याच्यानंतर मागीर ते कारणां दितात की आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेन दर कमी आसलो. त्याच्यानंतर मागीर ते कारणां दितात की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर केली आणि सगळे मायनिंगचे बॅन हाडलो. सांतिनेज गोमंतकाच्या कार्यालया भायर ट्राफीक पुलिसेन आज बऱ्याच दुचाकी चालकांक फायन घातली. हो रस्तो खरो म्हटल्यार वन वे, पूण लोक मात कसलोच भंय बाळगिनासतना ह्या रस्त्या वयल्यान यो वच करतात. देखून हांगा सदांच ट्राफीक जाम जाता. हांगा आशिल्ल्या दुकानांनी सामान पावपाक व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो आयिल्ल्यान हांगा ट्राफीक जाम जाता. पळयात गोमंतक टीव्हीन घेतिल्लो हो खासा रिपोर्ट. तर आमच्या गोमंतकाच्या ऑफिसा कडेच आयज पुलीस येवन रावल्ले आसा आणि पुलिसांनी लोकांक दंड म्हणटा तसो दिल्लो आसा. आणि अशेंच प्रत्येक कडेन लोक जे नो एंट्री आसा थंयसर रूल मोडून एंट्री करतात. तेंच्यांनी लोकांनी बेगिनाच बेगीन बंद करचें आणि थंयसून एंट्री आसा थंयसरूच लोकांनी गाडयो व्हरच्यो. तेच्या कारणान ट्रॅफिकूय जावचें ना, लोकांक त्रासूय जावचो ना. गोमंतका खातीर वर्षा आशिल्ली. कोरोनाचें प्रमाण उणें जाल्ल्यान आतां दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 2% परस सकयल आयलां. मंगळार आनी बुधवारच्या 24 वरांत वट्ट 16 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाली. ह्या काळात 3 दुयेंतींक मरण आयलें. फाटल्या 24 वरांत 41 जाणांनी कोरोनाचेर मात केल्या. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.35%चेर पावलां. ताका लागून मातशी थकाय मेळ्ळा. आतां मेरेन गोंयांत कोरोनाचे 2,45,056 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 2,41,022 दुयेंती बरे जाले. सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो देंवून तो 209चेर पावला. आतां मेरेन 1,89,958 दुयेंती घरा आयसोलेशनान रावले जाल्यार 31,415 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. मोरजे दर्यावेळ कासवाच्या गोटेरांतल्यान बुधवारा 60 पिलां भायर सरली. रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या पिलांक अभ्यास केंद्रांत व्हरून दवरल्यात. आजून मेरेन ह्या पिलांक दर्यांत सोडूंक ना. उंचेलो अधिकारी आयले उपरांत तांकां दर्यांत व्हरून सोडटले अशी म्हायती दिल्या. माझे नाव राजन हलनकर. हांव 23 वर्सां जालीं काम करता. हे सेकंड नेस्ट आयज हेच जाल्ले स्टार्ट जाल्ले अंदाज 6च्या सकाळी सावन ते 7 मेरेन स्टॉप जाली. तो पर्यंत ही 67 आतां ऑलरेडी येयल्ली आसा हॅचली.
तांकां ही आतां हॅचलिंग्स सकाळी 7 लास्ट एंड पर्यंत येयल्ली. ती 67 आसात टोटल आनी तांकां आतां रिलीज करपाक ऑफिशियली आमकां ऑर्डर येयल्या की सांजची 6 मेरेन करतले म्हणून. तशें आमकां तांकां दवरपाची पडली. कोण येतले ऑफिसर बी काय आयडिया? ऑफिसर कोण येतले ते म्हाका कांय खबर ना. राती फॉरेस्ट गार्ड आशिल्लो हांगा, तो सकाळी 7 हांगासून गेला. ताका हांवें विचारलेलें की बाबा आतां कितें करूया हांचें, तांकां ताबडतोब रिलीज करपाक जाय न्ही येता ते टायमार. पूण तेणी सांगलें की आपल्याक ऑर्डर आसा की दवरपाक जाय, कोण तरी ऑफिसर कोण तरी येतले तेन्ना 6 पर्यंत तांकां मागीर रिलीज करपाची अशें तो म्हाका सांगून गेला. आमी तेमवाडा मुर्जी ह्या दर्या देगेर आसात आनी ह्या दर्या वाठारांत फाटल्या 2000 सावन दर्यांतली जी सागरी कासव येता त्या कासवाची संवर्धन मोहीम यशस्वीपणान राबयली जाताच. आतां मेरेन 16,000 पिल्लां समुद्रांत सोडपाक वन खात्याक यश आयिल्लें आसा. आतांच आयज हांगासर 6 वरांचेर सागरी कासवान जी फाटल्या 50 दिसां पयलीं अंडी घातलेली तातूंत 60 अंड्यांतल्यान पिलां आयज भायर सरल्यात आनी ही पिलां थेट त्याच वेळार सोडपाची गरज आशिल्ली. पूण काही अधिकारी हांगासर येवपाचे आनी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ही पिल्लां समुद्रात सोडपाची. फोंडेच्या रामनती गांवांतल्या रामनाथ देवाची जात्रा साबार धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींनी साजरी केली. रामनाथ देवाक रथांत बसून रथ नाचयतना भावीक उमेदीन जाले. जात्रे निमतान भाविकांनी आरती, तीर्थप्रसाद, महाप्रसाद, भजन, पालखेची मिरवणूक, नाटक, पावणेचो आनी सवायशीण बायलांनी श्रीची वटी भरपाचो लाभ घेतलो. काणकोणच्या मल्लिकार्जुन देवाचो फामाद पालखी उत्सव बुधवारा व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या उत्सवात हजारांनी भाविकांनी वांटो घेतिल्लो. ढोल ताशांच्या गजरान वाजयत गाजयत ही पालखी मिरवणूक काडली. फातोडेच्या सुमार 5 देवीची पालखी देवळांतल्यान भायर काडली. उपरांत पारंपारीक वाटेन ही पालखी राजबाग दर्यावेळेचेर व्हेली. मजगती खालवाडे, मस्तिमळ, राजबाग हांगासरल्या भाविकांनी देवाची ओवाळणी केली. त्या उपरांत देवाक दर्यांत व्हरून न्हावपाक घातले. सेक्रेटरी श्री मल्लिकार्जुन देव अर्धवट सिंहासनाधीश्वर काणकोण. तर शिवरात्रीच्या दुसऱ्या दिसा आमगे मल्लिकार्जुन देवाची पालखी समुद्र स्थाना खातीर भायर सरता. जवळ जवळ सकाळची 5 भायर सरता. 7:30 सुमार ती एक 5 किलोमिटरचें अंतर ताका कवरअप करपाक 2 ते 2.5 तास लागता. तेजे नंतर ती हिंगा समुद्र स्नाना नंतर देवाची भेट घेवपाक परत 3 तास रावता आनी ती जातरेन ती परत मल्लिकार्जुन देवळा कडेन वता. ही परंपरा जी आसा ती ओल्ड देवूळ आनी स्वयंभू देवूळ असल्या कारणान हजारो वर्सांची ही परंपरा चलत येयली तेन्ना आसा. ती केन्नाच्यान नक्की सांगूंक जायना. पण जर पळोवपाक गेले जायत
थोडंसं हेजे प्रमाणे आमी 5 वर्स म्हणटा पण ती 1000 वर्सांची काळा 5 वर्स इतल्या खातीर की ती लिखीत स्वरुपांत तेजे कांय डॉक्युमेंट मेळटा आनी हजारांनी सुद्दां हिंगा भावीक येता देवाची भेट जाता ते नंतर परत ते देवळाडून वयतात आनी आपल्याले मुखाले कार्यक्रम सुरू. आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार खेळिल्ल्या खेळगड्यांचो आस्पाव आशिल्ली 27वी व्हॉलीबॉल सर्त बेरेसरा 8 मार्चाच्यान दिवचल महालांतल्या सरवण गांवांत जातली. सरवण फ्रेंड सर्कल स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबान ही सर्त आयोजीत केल्या. सर्तीची तयारी पुरायपणान जाल्या. खेळा मोग्यांक सर्तीची पुराय मजा घेवपाक मेळची म्हणून खेळा मैदान भोंवतणी स्टँड उबारल्यात. बेरेस्तारा रातच्या 8 वरांचेर ह्या सर्तीक सुरवात जातली. 4, 5, 6, 7 अशी 4 दीस ही सर्त चलतली. ह्या सर्तीचे पयले इनाम 1 लाख रुपया आनी ट्रॉफी तशेंच 50,000 रुपया दुसरे इनाम आनी ट्रॉफी तशेंच आनीकूय आकर्शक इनामां आसतली. फाल्यां बेरेस्तारा 3 तारखेच्यान ऑल गोवा ग्रँड व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट सरवण फ्रेंड सर्कल्स आयोजीत हे सुरू जाता. त्या निमतान आमी ही सगळी तयारी केल्ली आसा. जवळ जवळ हे स्टँड जे घातलां थंयसर 5,000ची कॅपॅसिटीचे स्टँड घातलां आनी हातूंत लीग मॅची प्रमाणे हे करतले. ए आसतले ग्रूप आनी बी ग्रूप अशे दोनी लीग मॅचीन आसतले आनी ए ग्रुपान जे पयले 2 जिखता ते सेमी फायनलीक वयतले. तशे बी ग्रुपान पयले 2 जिखता ते सेमी फायनली आनी सेमी फायनली शेनवारा जातली आनी फायनल म्हणटा ती आयतारा जातली. सरवण फ्रेंड सर्कल स्पोर्ट्स अँड कल्चरल असोसिएशन आयज फाल्यां आमची 27वी व्हॉलीबॉल ऑल गोवा व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट आमचो घडोवन येता. तेन्ना ते टिमीक 6 टिमीत आसतल्यो लीग मॅचीस आसतल्यो. तितूंत इंटरनॅशनल प्लेयर्स भायले प्लेयर 3 जाण आसतले प्रत्येक टिमीक आनी गोंयचे प्लेयर 3 जाण आसतले. आनी तेजी प्रायजां जावन आसा. पयले प्रायज आसा 1 लाख रुपया कॅश प्लस ट्रॉफी. दुसरे प्रायज जावन आसा 50,000 कॅश प्रायज तशीच ट्रॉफी आहा. सिमी लुजर 25,000 हजाराची 2 प्रायजां आसतली प्लस ट्रॉफी आसतली. तशीच एट्रॅक्टिव्ह आनीक प्रायजां आसतली. सगळ्यांनी ह्या स्पर्धेचो लाभ घेवचो अशें हांव प्रेक्षकां कडेन विनंती करतां. फाटले 6 दीस रशिया आनी युक्रेना मदीं गॅर चालू आसा. रशियेच्या हल्ल्यांत युक्रेनाचें बरेंच लुकसाण जालां. युक्रेनाचेर रशियेन केल्लें आक्रमण रशियेच्या खेळगड्यांक म्हारग पडला. फुटबॉल, हॉकी, बुद्धीबळ, कराटे, जुडो, फॉर्म्युला 1 रेस, हॉकी आनी हेर संवसारांतले खंयचेय खेळांचे सर्तींत रशियन खेळगड्यांक खेळपाक मेळचें ना. तशेंच रशियेंत खंयचीय वर्ल्ड कप सर्त जावची ना. बेलारूस देशाकूय हो नेम लागू जातलो. जगांतल्या 3 अब्जा परस चड लोकांक हवामान बदलाचो फटको बसतलो. कार्बन उत्सर्जन उणें जालें ना जाल्यार ताचे गंभीर परिणाम जातले अशें इंटर गव्हर्नमेंट पॅनल ऑन क्लायमेट चेंजच्या अहवालांत नमूद केलां. तशेंच तापमान वाडीचो कृशी उत्पन्नात उणाव जातलो. तेच प्रमाण हुंवाराचो धोको वाडटलो अशें अहवालांत म्हटलां. 2050 मेरेन दर्यादेगेंचेर रावपी सुमार 1 अब्जा परस चड लोकांक हुंवाराचो धोको आशिल्ल्याचें ह्या अहवालांत नमूद केलां. सध्या जगभरात मोठ्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन जायत आसा. हाचो फटको सगळ्याच क्षेत्रांत सोंसचो पडटलो. दर वर्सा 2 मार्चाक श्री वसंत विद्यालय शिवोली स्थापणूक दीस मनयता. ह्या दिसा निमतान प्रभात फेरी आयोजीत करता. अंदू विद्यार्थ्यां खातीर आनी शिक्षकां खातीर 5 किलोमीटर मॅरेथॉन रेस आयोजीत केल्या. ह्या रेसीक भुरग्यांचोय बरो प्रतिसाद मेळ्ळो अशें शाळेचो मुख्याध्यापक सूरज चोडणकरान सांगलां. कोरोना काळात भुरग्यांची भलायकी बरी आसप चड गरजेची. ह्या हेतान मॅरेथॉन रेसीचें आयोजन केलें अशें ताणें सांगलां.
नमस्कार. आज स्थापना दिवस सरस्वत विद्यालयाचं म्हणजे आमची मॅनेजमेंट आहा त्यांचं त्या निमित्तान कितलीशींच वर्सां जाली आमी सकाळ फुडें 2 मार्चाक प्रभात फेरी काडटाले. पण आता ह्या कोविड काळान एक लक्षात येयलें की भुरग्यांची हेल्थ आनी सगळ्यांची हेल्थ मातशी कमी जाल्या. त्या निमित्तान पोरुच्यान आमी एक सुरू केला, नवो उपक्रम सुरू केला की 2 मार्चाक आमी रन फॉर फिटनेस. पोरू आमी धांवले आनी ओनूय आमी एक मॅरेथॉन केलो. ओन आमी 5 किलोमिटराचे डिस्टन्स कवर अप केल्ले आसा. सगळ्या भुरग्यांक घेवन चडशे सगळे टिचर्स आनी खास करून 7वी 8वी 9वी 10वीच्या भुरग्यांक घेवन आमी मॅरेथॉन केल्ली आसा. म्हाकाय खूब उमेद जाता, हांवें पूर्ण कंप्लीट केल्ली आसा आनी पूर्ण आतां धांवनूच कंप्लीट केल्लें आसा. कारण ही एनर्जी आसूंक जाय, फिटनेस आसूंक जाय. फिटनेस नाल्यार सगळें काबार जातलें. कारण कोविड हो इट इज बेस्ड ऑन हेल्थ. सो वी आर फोकसींग मोर ऑन हेल्थ अंडर द बॅनर फीट इंडिया. आनी फीट इंडियाचो हो एक उपक्रम आमी केल्लो आसा, मॉर्निंग मॅरेथॉन फॉर द चिल्ड्रन अँड द टिचर्स टू रिमेन फीट अँड फायन. थँक्यू व्हेरी मच. मंगळारा गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांत महाशिवरात्र व्हडा उमेदीन मनयली. ह्या निमतान मोरजे वाठारांतल्या महादेवाच्या देवळांत श्रीमान योगी मंडळा अंतर्गत पेडण्या वाठारांतल्या भुरग्यां खातीर अभंग गायन सर्त आयोजीत केल्ली. ह्या सर्तींत माणकुली भुरगीं वांटेकार जाल्लीं. माणकुल्या भुरग्यांनी उत्कृश्ट पद्दतीन आपापले अभंग गायन करून आपली कला सादर केली. कार्यक्रम, कवी संमेलन असे अनेक तरेचे उपक्रम इथे राबवले आणि या मंडळाने त्या गावातील कलाकारांना चांगल्या प्रकारचे प्रोत्साहन दिले. आमच्या मोदीचे गावचे त्याचे एक सुपुत्र महादेव शेगावकर त्याला सुद्धा आम्ही इथे एक संधी दिली होती की आम्ही संगीत क्लास ज्यावेळी केली होती त्या संगीत क्लासचे ते शिक्षक पण इथे होते आणि त्यावेळी सुद्धा त्या महादेव पेडणेकरने इथूनच त्याला इतकी प्रेरणा मिळाली आणि ते आज मुंबईसारख्या शहरामध्ये ते नामांकन झालेलं आहे. तर आज रसिका प्रेक्षक आता एक मी विनंती करतो. आता सुद्धा सांगितलं होतं की आमच्या गोव्याची एक सुकन्या लता दिदी त्यांचं आलेख निधन झालेलं आहे आणि त्यांच्या आत्म्यात श्री शंभू महादेवाकडे आम्ही विनंती प्रार्थना करतो की त्यांच्या आत्म्यात तिला शांती लाभो. या उद्देशाने आज आम्ही सर्वांनी एक वेळ उभा राहून स्तब्धता पाहून त्यांना श्रद्धांजली लावूया. महाशिवरात्र गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली. ह्या निमतान शिवोलेच्या स्वामी समर्थ मठान बायलां खातीर रांदपाची सर्त आयोजीत केल्ली. ह्या सर्तींत 52 बायलांनी वांटो घेतिल्लो. सर्तींत वांटेकार जाल्ल्या बायलांनी सुमार 70 परस चड पौश्टीक आनी गोड पदार्थ तयार केल्ले. ह्या सर्तीचे परीक्षण सारिका शिरोडकर, सिया लोटलीकर, अभिमन्यू वळवयकारान केले. फाटली 5 वर्सां हे कॉम्पिटिशन चालू आसा हे 6 वर्स आणि हांव सतत हांगासर जज म्हणून येता आणि एवरी इयर पळयता की दिसान वर्सान वर्स म्हणटा तशें हांगासर जी वेरायटी आसा आनी जे नंबर आसा पार्टिसिपंटचे ते वाडत आसा आणि हेजे फूल क्रेडीट म्हाका दिसता निलेशा करता, निलेशाची कॉमिटी. कित्याक फर्स्ट ऑफ ऑल ताणें इतले बरे कॉन्सेप्ट हांगासर तयार केला. मेन म्हळ्यार एवरी महाशिवरात्री हो प्रोग्राम जाता जेणे करून जे सगळ्यो बायलो आसा तांकां एक संद मेळटा इतले सगळ्यांक एकठांय येवपाची आनी तातूंतच वेगवेगळे जे वेरायटी प्रोडक्ट्स म्हणजे वेगवेगळे जे पदार्थ आसा हांगासर ते हांगा डिस्प्ले करपाक मेळटा. आनी एक खंय तरी स्वामीच्या पांया कडेन एक तांचो एक प्रसाद कसो म्हणल्यार तांचो एक आंतरली आनी
आणि तुमची तोखणाय करून दिसता कारण तुम्ही भरपूर मेहनत घेतली असतली कारण घरान स्थिती अशी असता की प्रत्येक पुरुषाक कळटा बायल आपले कितले काम करता कितले कसले डिश करता वेगळे वेगळे डिश असता हुमण असता शीत असता कडी असता खूप तितून जायते डिश येता म्हणून तितून अशे डिश करप म्हणजे खरेंच तुमचे कौतुक करपा सारखे आसा ह्या वर्सा हांवें चिंतून घातलें की इतले मेंबर येतले 63 खरेंच गेल्या वर्सा कोविडच्या महामारीक लागून एक म्हाका दिसता 40 42 कितें जाली 45 मार्चाचे 10 तारखेक विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जातलो. ह्या फाटभुंयेर गोमंतक दिसाळे आणि गोमंतक टीव्हीन मतदारां खातीर कौन बनेगा आमदार ह्या खासा सर्तीचें आयोजन केलां. वेंचून येवपी आमदारांचो अचूक अदमास सांगपी मतदारांक 1 लाख रुपयांच्यो घरांत उपयोगाक येवपी 50,000 रुपयांच्यो इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि 25,000 रुपयांच्यो इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि उत्तेजनार्थ बक्षिसां आसतलीं. ह्या सर्तीची जायरात तुमकां गोमंतक दिसाळ्यान मेळटली. 30 प्रवेशिका तुमी जपोवन टीक मार्क करून नांव पत्तो फोन नंबर बरोवन ह्यो प्रवेशिका 7 मार्च मेरेन गोमंतकाच्या पणजे मडगांव वा फोंड्याच्या कचेरींनी हाडून दिवच्यो पडटल्यो. तर ह्यो आसल्यो गोमंतकाच्यो खबरो. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.